self-help group on board and allotted them stalls also. Sir, in this festival, we are displaying a fashion show curated by Srimati Aruna Bhobe and group. She is putting a lot of efforts involving local fashion designers and will be displaying the products. We are hopeful that we could able to promote a Goan culture and fabrics. Sir, this time we added a pre-festival event and organized at Kachkar Farm, Latam Varshe, to showcase activities to be undertaken in Men Festival and organized poetry recitation competition in Konkani and English language. And we got very good response. Sir, it is a proud moment for GFDC. Today we will be unveiling our GFDC brand, Silvan. And under Silvan banner, we launch our GFDC Honey. Today, once again, I would like to welcome all the dignitaries on dais and express our sincere gratitude to honorable ministers and other dignitaries on behalf of GFDC. Sir, we assure that we will work towards the enhancement of cashew production in Goa with collective efforts in the years to come. Thank you very much. Thank you, Mr. Parab, for these warm words of welcome. इशानो अशें म्हणटात की हो काळ म्हणजे एप्रील मे हो काळ हो ट्युरिस्ट सीजन अशें आमी मानतात आनी तशें पळयल्यार भोंवडेकार जशे गोंयांत आकर्शीत जावन येत आसतात अशे तरेचे महोत्सव जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार ही भोंवडी खऱ्यांनीच अदीक फळादीक जातली अशें म्हळ्यार तें चुकीचें थारचें ना. एक कितें तरी सकस आनी मोलादीक अशें ते गोंयच्यान घेवन वतले आनी अशे तरेचे फेस्टिवल ट्युरिजमाक चालना दिवपा खातीर वाडीक लागच्या खातीर खऱ्यांनीच खूब म्हत्वाचें आनी हे दोनूय संबंदीत आसा अशें म्हणल्यार जाता. आनी आज आमच्या हांगा उपस्थित आसात गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर. हांव ह्या समयार तांचे लागीं मागता की तांणी आपले विचार ह्या महोत्सवाच्या उक्तावणाच्या निमतान मांडचे. डॉक्टर गणेश गांवकर. नमस्कार. सगळ्यांक देव बरी सांज दिव. केजू फिस्ट सीझन 2 आमचे मदीं हजर आसा गोंय राज्याचे माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, आमच्यो आमदार आनी GFDCच्यो चेअरमॅन डॉक्टर देविया राणे, म्हजे कलीग आणि आमचे वास्कोचे आमदार कृष्णा उर्फ दाजी साळकार, आमचे प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री कमल दत्ता, एडिशनल प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री उमाकांत, चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रवीण कुमार राघव आणि आमचे GFDCचे MD श्री नंदकुमार परब, सरकारी अधिकारी, स्टाफ, सगळे कलाकार, मिडिया आणि सगळ्या म्हज्या मोगाळ भावांनो भयणींनो, खरें म्हळ्यार केजू फिस्ट पोरू जेन्ना पळय जालें तेन्नाच्यान आमच्यो चेअरमॅन डॉक्टर देविया राणे हेणी भरपूर परिश्रम घेतल्या. तुमकां सांगता पोरू आनी अंदूय मी आनी तेच्या ह्या अथक परिश्रमाक लागून हो सेकंड जो पळय सीझन आसा तो आमकां बऱ्या व्हडा उमेदीन पळोवपाक मेळटा. आनी हे सगळें करता आसतना आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय विश्वजीत राणे आनी आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंची दूरदृश्टी आनी तेंचे कोऑपरेशन हेका लागून हे सगळें वेवस्थीत जे पळय दिसता आमकां आनी सगळ्या स्टाफान बाकीच्यान सगळ्यांनी एफर्ट्स घातले उपरांत केजू फिस्ट सीझन 2 आमी आज सेलिब्रेट करता आनी तेजें आज उद्घाटन जालां. हे केजू फिस्ट सादारण
3 दीस चलतले, आज फाल्यां परवां. हांव फक्त एकच गोश्ट तुमकां सांगतलो हे कॅज्यू फिस्टा बद्दल की मार्केट मेळपाक जावं आमचो प्रोडक्ट गोंयचो कितें आसा हे सगळ्या जगा पर्यंत जर पावोवपा जायो जाल्यार हेजो आमकां एक बरो उपयोग जातलो. एक बरी खुशेची गजाल आसा की 78 स्टॉल्स हांगा आमकां आतां पळोवपाक मेळटले. खरें म्हळ्यार म्हाका याद जाता की पोरूं आमी उद्घाटन केलें आनी तेजे नंतर ते सगळे स्टॉल्साचेर एक नजर मारपाक गेल्ले. एकदम बरे प्रचंड प्रमाणात खुशेची गजाल आसलेली. पुन्हा आमी थोडीशी गडबड केली आनी डायरेक्ट येवन स्टेजीर बसल्या. आतां कशें आसा की स्टेजी वयले कार्यक्रम जाले उपरांत ह्या स्टॉलाचेर कितें कितें पळय एवेलेबल आसा तें पळोवपाक वचपाची आमकां संदी मेळटली. आनी तुमी पळयता आसतले की प्रत्येक स्टॉलाचेर प्रचंड प्रमाणात गर्दी आसा सगळ्याक. आनी एक गोश्ट फक्त सांगतलो तुमकां हांव, काजूक जे पळय पयलीं प्रमाणे पयलीं जशें पळय आसलेले की हाडल्यो काजू आमी रोस काडलो, मागीर तेजे उराक काडलें जावं फेणी काडली आनी तेजी विक्री केली, इतले पर्यंत मर्यादीत आसलेले. पूण आतां जे प्रॉडक्ट स्पेसिफिकेशन म्हणा म्हाका सांगताले आमचे चेअरपर्सन आमची सांगताली की ह्या सगळ्या प्रॉडक्टाक आमी GI टॅग घेवपा जाय म्हणून. आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तेवूय सगळे प्रयत्न चालू आसा. हांव जास्त वेळ घेवचो ना कित्याक तिजे येयलें भाशण तिणें बरोवन सारकें वेवस्थीत सगळे डिटेल्स हाडलेले तुमचे पर्यंत पावोवपाक. आनी ते सगळे तुमकां इन डिटेल आनी इतली उमेद तेजी हांव पळयतालो पोरूं आनी जेन्ना पळय ते फर्स्ट सिजन आमी जेन्ना पळय केलो न्ही तेन्ना पर्सनली सगळे सामके एफर्ट्स घेवन सिमिलरली आतां सुद्दां ह्या वर्सा सुद्दां कंटिन्युअली एफर्ट्स घेवन कशा पद्दतीन तो जो पळय टायम काडला 10 ते 10, 11, 12, 3 दीस, ताका लागून सगळ्यांक आमच्या मिनिस्टर साहेबाक बाकीच्या सगळ्या ऑफिसरांक आनी तुमकां सगळ्यांक हांव ह्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या निमतान सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हाकाय संदी दिली त्या खातीर सगळ्यांचो उपकारी आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं. होमानिस्ट गणेशबाब गांवकर, तुम्ही मुजरत सगळ्या स्टॉलांक भेटी दियातच आणि त्याचबरोबर हाज्या फुडल्यान जे वेगवेगळे कलाकार राष्ट्रीय पातळी वयले हांगा सादर करतले त्याय बी कलांचो आस्वाद घेवचे खातीर आमच्या बरोबर रावात अशी नमळायेची मागणी. फुडल्या सुवातेर हांव नमळायेन आफोवणें दिता होमानिस्ट दाजीबाब साळकर हांकां की तांणी 2 उतरां उलोवची. आयच्या ह्या कॅज्यू फेस्ट ह्या कार्यक्रमाक माचयेर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री गोविंदभाई गावडे, तशेंच GTDCचे चेअरमॅन आनी आमदार गणेश गांवकर, तशेंच मॅडम दिव्या राणे, ह्या हाजी सर्वे सर्वा, तशेंच कमल दत्ताजी, तशेंच नंदकुमार परबजी, उमाकांतजी, प्रवीणजी आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हणजे प्रेस भाव, मानेस्त आनी काजू प्रेमी भाव आनी भयणीनो, सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता. ही दुसरी फावट काजू फेस्ट पणजे हांगा ऑर्गनायज करता आनी ताचें क्रेडीट म्हाका सगळे दिव्या मॅडमीक दिन दिसता. कित्याक पयली फावटी काजूची फेस्ट हें आमी पयले फावटी आयकलें आनी तिणें तें करूनूय दाखयलें. काजू आनी गोंयाचो संबंद हो खूब खूब घनिश्ट आसा आनी आज जगभरार सपोज आमकां टुरिजमान बरोबर नामना मेळ्ळ्या तर ती काजू खातीर आसा. आनी ताजे येदे मोठ्या प्रमाणार फेस्टिवल ऑर्गनायज करप ही संकल्पना दिव्या मॅडमान आंखली. आज ताका इतलो मोठो प्रतिसाद, आज खरो वर्किंग डे पूण तरी सुद्दां इतली गर्दी पळोवन खूब बरें दिसता. आनी फाल्यां सॅटर्डे संडे म्हाका दिसता हाज्याकूनय प्रचंड गर्दी हांगा आसतली. आनी आमी सगळे गोंयकार आमकां सदांच आवडटा एन्जॉय करपाक, सेलेब्रेट करपाक, आनी तुमी सगळ्यांक ही एक संद दिता आनी एक एन्जॉय आनी सेलेब्रेट करता आसतना काजू बाबतीन म्हत्वाची म्हायती नाल्यार म्हत्वाचे खाद्यपदार्थ तुमी हांगा सगळ्यांक दाखयतात, आमचे स्टॉल घालून आमकां करून दितात. त्या खातीर तुमचे खरोखरच मनानसून अभिनंदन. हांव चड व्हडलें भाशण दिवपाना पूण आज आमच्या प्रधानमंत्रीन सदांच उलो मारता वी शूड बी वोकल फॉर लोकल म्हणून. आनी काजू हो आमचो लोकल हें
सो त्या खातीर म्हाका दिसता इवन लास्ट टायमाक आमचे ऑनरेबल CM तांणी हे फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आनी आमची हांगा जमिल्ले सगळ्यांची जबाबदारी आसा जशें स्टेजीर बशिल्ले सगळ्यांची जबाबदारी आसा हांगा फुडें बशिल्ल्या मानेस्तांची जबाबदारी आसा की आमी सदांच आपल्या गोश्टीक म्हणजे लोकल जें आसा ताका आमी सदांच आमी प्रमोट करपाक जाय आमी वोकल जावपाक जाय आमचो ताजो प्रसार ताजो प्रचार आमी करपाक जाय आनी ह्या फेस्टिवलांसून म्हाका दिसता एक बरी म्हायती आमकां सगळ्यांक मेळटा आनी मॅडमीन म्हाका दिसता खूब प्रयत्नूय करून ह्या फावटी टॅक्निकल सेशन्सूय तुमी घेतल्या आनी म्हाका दिसता ताजो फायदो डेफिनेटली हे सगळे स्टेक होल्डर्सांक जातलो आनी आमकां गोंयकारांक एन्जॉयमेंटा बरोबर काजूच्या बाबतींत वेगळी वेगळी म्हायती आनी वेगळे वेगळे जे खाद्यपदार्थ आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटले हांव परत एकदां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सगळ्या ऑफिसर्सांक देव बरें करूं म्हणटा की एक बरें काम म्हणजे गोंयकारा खातीर आज तुमी एक फेस्टिवल ऑर्गनायज करून जी म्हायती पावयतात ताच्या खातीर तुमचेंय देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या 3 दीस फेस्टिवल म्हाका दिसता आमी मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावून ह्या फेस्टिवल सक्सेस करपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय आमचो काजू जो राष्ट्रीय पातळीचेर आसा इंटरनॅशनल हाजेर आसा ताका आनी प्रचार आनी प्रसार करपाक जाय इतलें म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द थांबयता देव बरें करूं हांगा पणजे हांव मारतलो अशें आस्त आसा काणकोण सत्तरी पेडणे सांगे खंयच्याय भागांतल्यान फुडले 3 दीस हे गोंयकार काजू फेस्टिवल म्हळ्यार कितें हे पळोवपाक हांगा हाजेरीन एक दीस तरी लायतलो हांव आमच्या सोयऱ्या लागीं मागता की तांणी सेल्वेन ह्या ब्रँडाचे उक्तावण करचे अनवेल करून GFDC ब्रँड इमेज Sylvan. Let me tell you what Sylvan is. The word Sylvan evoke associations with nature, tranquility and natural beauty. Sylvan as a brand of Goa Forest Development Corporation provides services related to outdoor recreation, eco-friendly goods and educational services focused on environmental awareness. The name and quote Sylvan conveys a sense of harmony with nature, attracting those who value sustainability and the outdoors. GFDC products under the Sylvan banner include raw honey from our cashew and rubber orchards, pepper and from our Selavlin botanical gardens, vermicompost from our forest nurseries, as well as ecotourism services like nature trails in Bhagwan Mahavir National Park, eco camps at Bondla and Kolem, and jungle safaris to Savri and Vainapi waterfalls in Netravali Wildlife Sanctuary. वो वाले गाने भी गाते हैं पूरे Hozaunasa brand Sylvan. लाइट दी
पण ह्या व्हेन्यूचेर सुद्धा मॅडम वरानवरां आसताली आणि प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीची बारीकसाणेन जतनाय घेताली. जोरदार ताळ्यो एकदा चेअरपर्सन मॅडम देविया राणे हांच्या खातीर आणि तांचे लागीं मागता की ह्या समयार तुमी तुमचें मनोगत उक्तावचें. डॉक्टर देविया राणे. Good evening, everyone. ये उसमें 2-3 है. As chairperson of GFDC, it brings me immense joy to welcome each and every one of you for Kaju Season 2 2024, Kaju Fest Season 2 2024. I extend my heartfelt welcome to our esteemed guests for today, our chief guest, Shri Govind Gaude ji, our honorable Sports Minister, our Art and Culture Minister and RDA Minister, our Honorable MLA from Sawardesh, Dr. Ganesh Gaonkar ji, GTDC Chairperson, my colleague, Honorable MLA from Vasco, Daji Salkar ji, our PCCF, Kamal Datta ji, our APCCF, Umakant ji, Praveen Kumar ji, our CCF, my MD of my corporation, Mr. Nand Kumar, who is our big strength of our corporation, and without his support and efforts, this festival wouldn't have been possible. And welcome to each and every one of you, all our esteemed guests who are here in our audience. Because of you, this festival has been a great success. So the entire credit goes to each one of you who are present here today and who were there last year and who made this festival possible, a huge success last year, and because of that we could host season 2. I want to extend my heartfelt gratitude, and I'm really grateful and thankful to our honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant ji, our Honorable Forest Minister Shri Vishwajit Rane ji, because of their efforts, they declared this as the state festival last year, and because of that we could have this as a 3-day extravaganza this year and have a grand 2x entertainment for you all this year as Kaju Fest Season 2 2024. The Kaju Fest, this is just not somebody, everybody will be thinking and many people will be thinking, what is new about this festival? It's just like any other festival where there is drinks and there is food and there is music and entertainment. But this festival is different because this is just not about just food and drinks and entertainment. It's everything about the Kaju, because Kaju is just not a fruit for us Goans. It is our way of life. And to take this forward, to celebrate this Kaju fruit, this is the way we contribute a little bit from our side to give that respect to our beautiful Kaju fruit, so everybody knows about it, everybody is aware about it, and it needs that right amount of promotion and education about it, so that our Kaju fruit doesn't get extinct, which I felt that the way the production was going on, slowly, if we don't take care of our plantations and our cultivations, slowly all our production and the yield was getting low, the production was getting low, and slowly our beautiful fruit I think would have been extinct, and we would have said in a few years that there was something called a Kaju once upon a time. So that doesn't happen. This is the reason we have this festival, so that the awareness is created about this festival. So it's a beautiful trend, it is a beautiful blend of our tradition, about our culture and community empowerment. So beyond more festivity, it stands as a beacon of hope for all our Kaju farmers and our local community, especially our self-help groups, our rural women who work in the Kaju fields day and night, because that is their main livelihood in the hinterland of Goa. And Kaju this is Kaju fruit is the main, it gives rise to our rural economy. So to promote this, promote our Goan cultural heritage through Kaju, so this is our main motto.
This year's Caju Fest, it's a 3-day extravaganza. We have lot of traditional Caju processing demonstrations, technical sessions by renowned panelists, a delectable variety of Caju dishes from over 78 stalls. There are a lot of culinary experiences and performances by local Goan bands as well as national Bollywood bands, DJs. There's a hosted by our Mr. Bhakta, who's the president of our Feni Association. So over there, we had our poetry recitations by different poets who had come from Maharashtra, Karnataka, Goa, and the theme was the fruit Caju. And we had felicitation of farmers, there was culinary demonstrations, there were Caju trails, there were panel discussions again there. So the primary aim of the festival is again to honor and celebrate the rich legacy of Caju cultivation and processing in Goa. Moreover, the festival serves as a hub for discussions on crucial topics as how we can improve our Caju yields, addressing the challenges faced by farmers. Through technical sessions and workshops, we aim to foster collaboration and innovation, paving the way for a thriving Caju industry that sustains and empowers our communities for years to come. Caju production in Goa holds significant economic and social importance, contributing to livelihoods of thousands of our farmers and thousands of our rural self-help groups, our women. Currently, our production, the raw Caju production, stands at 25,800 tons annually, with approximately 20 processing industries in operation, employing over 3,500 workers. The Caju sector plays a vital role in Goa's economy, and at the Goa Forest Development Corporation, our efforts are on to enhance our Caju cultivation and processing. We produce approximately around 200 kgs per hectare in our cultivation. We have some 6,900 hectares of plantation, which contributes to like 13% of the total area of Caju area in Goa. Goa produces like 55 kilos per hectare of Caju, which is way below the 760 kilos per hectare, which is the national average. And we are way below, and this level has gone down year by year. And that's the reason we are ranking number 7. And but I think all our efforts are on from our side, GFDC side, and I'm sure even the agriculture department side to improve our cultivation, improve help the farmers with the right proper pest control, proper helping them when there is a climate change, all the climate changes help affect the plantations, the cultivation, and that's the reason this year we saw that there was a reduction in 50% of the Caju production. ओनुपे जी काजूची यील्ड आशिल्ली ती 50% कमी जाली आनी हाजेर डायरेक्ट नुकसान आमच्या फार्मरांक वता आनी हें तर आमी तर टायमली तर इंटरवेंशन करना बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर फ्रॉम आवर सायड GFDC टू आवर फार्मर्स. तांकां मोटिवेशन मेळना, तांची उर्जा तर आमकां वाडोवपाक जाय, तांकां ते रायट सपोर्ट प्रायस टायमली मेळपाक जाय, तांकां रायट प्रॉपरचे अवेरनस क्रिएट जावपाक जाय की झाडां कशें कल्टिवेशन करप, कशें प्रोडक्शन वाडप, कशें म्हणून ही पॅनल डिस्कशन्स, टेक्निकल सेशन्स वेर कितलेशे फार्मर्स आमचे भाग घेता ह्या टेक्निकल सेशनांनी. आज पासून कितलेशे फार्मर्स आयिल्ले आनी त्या टेक्निकल सेशन्सांनी कितलेशे फार्मर्सांनी दे स्पोक अबाउट द रायट
right way of cultivation, right methods they are using for watering the plants, how they maintain the plantations, how they plant in the right manner, how they using the correct farming techniques. आणि थोडे असे फार्मर्स आशिल्ले तांणी म्हणलें आमचें प्रोडक्शन 750 रुपया म्हणजे किलोज पर हेक्टर वी आर मॅनेजिंग दॅट विच इज मोर देन आमचें एवरेज जें आसा. सो इफ सर्टन फार्मर्स आर practicing and using these techniques to improve the yield, then I think every one of us, like whether it's GFDC or the agriculture department or all our government वेगळे departments, I think आमचो तर integrated तर एक effort असलो from all our sides. I think we can, with all these panel discussions, creating awareness for the farmers and right monitoring, timely monitoring, I think आमचे production आमी वाडोवपाक शकता. आणि गोंय राज्यांत आमचे जे ranking आसा, I think from number 7 national rank we can come to number 3 in the next few years. I think if each one of us makes that concentrated efforts. सो हे सगळें जे आमी करतात ते आमचे कॅज्यू फार्मर कसो बेनिफीट जातलो, आमचो जो आमची महिला जी रुरल भागान काम करता, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ताका कसो हाजो फायदो जातलो, आमचे जे कॅज्यू प्रोसेसर्स आसा, कॅज्यू ट्रेडर्स आसा, आमचे फेनी डिस्टिलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आसा हू आर डिपेंडंट ऑन दिस कॅज्यू इंडस्ट्री, हाका कसो फायदो जातलो. एंड द न्यू जनरेशन तांणी फुडाकार घेवपाक जाय आनी ह्या फिल्डान येवपाक जाय, फार्मिंगान येवपाक जाय, कॅज्यू प्रोडक्शन आनी वाडोवपाक जाय. दे शूड गेट इन टू वेदर इट इज फेनी डिस्टिलेशन ऑर द कॅज्यू नट इंडस्ट्री. तांणी हातून भाग घेवन फुडें सरपाक जाय आनी ही इंडस्ट्री तर वयर सरपाक जाय. आमची फार्मरांक तर बेनिफीट जावपाक जाय, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बेनिफीट जावपाक जाय, जाल्यार हे कलेक्टीव एफर्ट्स आमचे सगळ्यांचे आसपाक जाय आमचें प्रोडक्शन वाडोवपाक. आनी प्रत्येकान तर आमी हाजी नोंद घेवन तर हे तर फुडाकार घेवन तर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी आमी GFDCन तर फुडाकार घेतलो जाल्यार फुडल्या थोड्याच वर्सांनी म्हाका खात्री आसा की आमचें प्रोडक्शन वील गो वे अबाव द नॅशनल एवरेज अँड वी कॅन रियली गो अप द रँकींग. Again, I would like to reiterate that this Kaju festival is dedicated to our, I call them our unsung heroes. They are our Kaju cultivators, आमचे Kaju farmers, आमचे self-help groups. And आमचे जे बायलां जे आमची रुरल भागान, आमच्या ग्रामीण भागान जी काम करता, ह्या लोकां खातीर these are our unsung heroes. They are the ones because of who this Kaju industry is there, and if we have to make it thriving and successful and profitable for each one, whether it is the distillery or whether it is the कॅज्यू नट प्रोसेसर्स, ते फार्मर आसूनी की सेल्फ हेल्प ग्रुपांक, हे तर आमकां तांकां प्रॉफिटेबल करपाक जाय. जाल्यार आमचे हे जे अनसंग हिरोज आसा तांकां मोटिवेशन मेळपाक जाय. जाल्यार प्रत्येकाचो आमचो एफर्ट, आमच्या डिपार्टमेंटाचो एफर्ट, आमच्या गव्हर्मेंटाचो एफर्ट, तांकां फुडाकार मेळपाक जाय. प्रॉपर तांकां सपोर्ट प्रायस टायमली मेळून, रायट अमावंट ऑफ बरो सपोर्ट प्रायस मेळून, तांकां प्रॉपर अवेरनस क्रिएट करून आमी हे फुडें व्हरपाक शकता. आनी ह्या प्रयत्नान जे आमचे मेन मोटो आसा की कॅज्यू इंडस्ट्री खातीर आमचे जे सगळे आमची रुरल इकॉनॉमी वाडोवपाक आमचो जो प्रयत्न आसा, जे आमच्या फार्मरां खातीर, सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर, आमचे फेनी डिस्टिलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हांचे खातीर जी आमची रुरल इकॉनॉमी वाडटा, हांच्या खातीर आमचो मेन मुद्दो आसा की गोवा आत्मनिर्भर जावपा जाय, स्वयंपूर्ण जावपा जाय इन कॅज्यू प्रोडक्शन. आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या प्रत्येकाच्या एफर्टान हें जातलें. परत एकदां I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister Pramod Sawantji, our Forest Minister Vishwajit Rane, for declaring this Kaju Fest as the state festival, and his continued and unwavering support is truly appreciated, and which has helped us in further empowering the Kaju cultivators and our community at large. Thank you everyone for being here and making it a success last year, and I'm sure there's no doubt that each one of you is going to make it even grander and bigger this year and even more successful.
I just want to say thank you once again and let all the festivities begin. Thank you. तुमचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन हाका लागून हो महोत्सव यशस्वी जातलोच हातूंत मातूय दुबाव ना. इतली सुंदर संकल्पना गोंयकारांक आनी गोंयाक तुमी दिली ताचे खातीर सगळ्यांच्या वतीन खऱ्यांनीच मनाकाळचा सावन देव बरें करूं म्हणटा. जशें मॅडमीन सांगलें की ह्या महोत्सवाचो आनी एक भाग म्हणून 30 एप्रिलाक कॅशू फिएस्टा हो आयोजीत केलो कास्कार डिस्टिलरीज नानोडा हांगा. आणि थंय ह्या मेन फेस्टिवलाची बारीकशी झलक अशी थंय आयोजीत जाल्ली. तातूंत पोएट्री कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें जातूंत वेगवेगळ्या कवींनी कवयित्रींनी भाग घेतलो. ताचे इनाम भेटवण सुवाळो आतां हांगा मनेस्तांच्या हस्तुकी जातलो. सुरेख कोंकणी भाशेन बरयल्ल्या कवितांचे इनाम भेटवण आनी विशय आशिल्लो कॅशू द फ्रूट ऑफ गोवा. ह्या सर्ती भितर चौथे इनाम फावो जाता सिद्धांत सदानंद खांडेकर. सिद्धांत सदानंद खांडेकर आसा. सिद्धांत आयिल्लो आसा. तर ताचे वतीन जर कोण हे इनाम घेता जाल्यार तुमी येवंक शकतात. सिद्धांत अभिनंदन. सिद्धांत हो मनीस गोविंदबाब गावडे हांचे लागीं मागता की तांणी सर्टिफिकेट दिवची. मॅडम देविया राणे तुमी चेक डिस्ट्रीब्यूट करचो. तिसरें इनाम मेळ्ळा सारंग प्रभू अग्रासनी. गोवा या विषयाचेर आयोजित ही आशिल्ली कविता सर्त. जोरदार ताळयो या सगळ्या जैतिवंतां खातीर. दुसरें इनाम मेळ्ळा आर्या धारगळकर हाका. खऱ्यांनीच अभिनव अशी ही संकल्पना. काजू महोत्सवाच्या निमतान काजू होच विषय दिवन कविता सर्त आयोजित करप. आणि पहिले इनाम फावो जाला तुळशी स्वागत भोमकर हाका. सगळ्या जैतिवंतांचे अभिनंदन. जोरदार ताळयो. फुडल्या सुवातेर इंग्लीश भाशेत कविता बरयल्ली तांच्या खातीर वेगळी सर्त आशिल्ली, वेगळो विभाग. ते प्रायज डिस्ट्रीब्युशन आतां जातलें. चौथे इनाम फोर्थ प्राइज goes to Christine O.J. Fernandez y Martins. Christine Fernandez y Martins. Congratulations, Christine. Third prize is bagged by Muskan Doshi. दुसरे इनाम फावो जाला एल्थिया राशेल गोन्साल्विस. एल्थिया रेशेल गोन्साल्विस. Congratulations, Althea. Can we hear a big round of applause for all the winners?
first prize in English poetry writing competition goes to Liana Almeida. सगळ्या जैतिवंतांक मना काळजा सावन परबी आणि मानेस्तांनी बसका घेवची. काजू आणि फेणी जावपा पर्यंतची ही सगळी प्रोसेस आणि ताका मेळिल्लो GI टॅग ही खऱ्यांनीच गोंयच्या संस्कृतीक लाभिल्लो आणि मेळिल्लो सन्मान जावन आसा. आणि एका अर्थान आणि खऱ्या अर्थान ही आमची संस्कृती आसा आणि ती सांबाळून दवरपाची टिकोवन दवरपाचो हे आमचे प्रत्येकाचे कर्तव्य जावन आसा. आणि गोंय सरकारचे प्रत्येक खाते किंवा प्रत्येक मनीस आपापल्या पद्दतीन ती जबाबदारी मोठ्या अभिमानान सांबाळटा आणि ती जापसालदारकी घेताय बी. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हण आमकां लाभिल्ले कला आणि संस्कृती मंत्री तशेंच खेळ खाते आणि RDA ह्याय खात्याचे मंत्री भोमानेश श्री गोविंदबाब गावडे, तरुण तडफदार आणि धडाडीचे असे कलाकार, निर्णय घेवपी बदोळस तांणी दाखयल्ली समय सूचकता आणि सृजनशीलताय ही खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारकेली आशिल्ली. आमी जोरदार ताळ्यांनी आमच्या मुखेल सोयऱ्यां खातीर ताळयो वाजोवया आणि तांचे लागीं मागता की तुमी तुमचे विचार ह्या समयार उक्तावचे. भोमानेश गोविंदबाब गावडे. उपस्थितांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आजच्या ह्या गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांनी आयोजित केल्ल्या काजूचे फेस्त 2024 ह्याच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात म्हजे लागींचे इश्ट आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान गणेशजी गांवकर, ज्यांच्या पुढारपणा हे आज मार्गक्रमण करता किंवा यशस्वी किंवा जैतिवंत जाता त्यो ह्यो कॉर्पोरेशनाच्यो अध्यक्षा बाय डॉक्टर दिव्या राणे, म्हजो इश्ट आणि वास्कोचो आमदार त्याच प्रमाणे चेअरमॅन SGPDA साऊथ गोवा श्रीमान दाजीबाब साळकर. आज ह्या माचयेचेर उपस्थित आसात आमचे PCCF आदरणीय कमल दत्ताजी, द असिस्टंट कंजर्वेटर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीमान उमाकांतजी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीमान प्रवीण कुमारजी आणि एक कॉर्पोरेशन सांबाळणारे त्याचे मुखेली म्हणल्यारूच आमी MD असे म्हणटात ते आमचे नंदुबाब. हांगा तमाम उपस्थित आशिल्ले सगळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत हे काजूचे फेस्त यशस्वी करपा खातीर आयिल्ले सगळे ऑडियन्स, फार्मर्स आणि खास करून ह्या सभागृहात उपस्थित आसात आदरणीय आमचे आदले मंत्री आणि जे जे काजू कडेन खूप सहवास आसा ते म्हळ्यारूच प्रकाशबाब वेळीप, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, बाकीचे सगळे आर्टिस्ट, फॅकल्टी, फ्रेटर्निटी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार. आणि डॉक्टर दिव्या राणे हेंकांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता की खंयची गोष्ट ताजी जागृती, ताजो प्रसार आणि एकंदरीत ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमकां कितें संदेश दिवपाक जाय, गोंयकाराक सरकाराचो मेसेज कितें आसपाक शकता आणि ताका एक निमित्त लागता. आणि हे निमित्त म्हाका दिसता हे काजूचे फेस्त त्या एक आयडिया तिजे तकलेंतल्यान आयज मुखार आयिल्ली आसात आणि मोठे उत्साहान हांगसर संपूर्ण आमी स्टॉल बाकीचे सगळे हांगा रसीक जन आसात ते आज आतुरतेन बाकीचे मुखावयले कार्यावळीची आज आतुरतेन वाट पळयतात. बरेचशो काही गोष्टी डॉक्टर दिव्याजी राणेन हांची तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसात, पूण काजूचो किंवा हे हायली स्टेपाचेर केन्ना पावतले ज्या वेळाचेर आमी प्रोडक्शनान भितर चड भर घालतले. आता प्रोडक्शनाक भितर जर आमी भर जर घालतले जाल्यार म्हाका दिसता कल्टिवेशन हे खूब म्हत्वाचें आसा. आणि कल्टिवेशन ज्यो बॅरन लँड ज्यो आसात, खास करून आय वूड लायक टू गिव अ सजेशन्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड द कॉर्पोरेशन टू.
in my constituency, there are so many land or the leases has been expired. I think it has to be get renewed. Otherwise, जे कोण tenant जे असतात, whoever the tenants are cultivating this land since their ancestral time, I think you have to carry forward those tenants to cultivate the same. Otherwise, you have to renew it, and the forest department or the corporation has to take the initiative for massive cultivation of this cashew. केशू ही फक्त आमकां नट्स जे आसात ते खावपा खातीर न्ही, बिकॉज इट इटसेल्फ एक्ट एज एक मेडिसीन सुद्दां जावपाक शकता, कारण केशू पासून आमकां मॅग्नेशियम जे आसा आनी आमकां फायबर जे आसा ते खूब बऱ्या प्रमाणांत मेळटा. आणि मॅग्नेशियम जर असले जाल्यार म्हाका दिसता एखादे कार्डियक एरेस्ट तेजे पासून आमी एखादे पयस किंवा तो आमी वाटोवपाक शकता. आणि जो फायबर जो आसा, जो केशू जो आसा, इवन आमचे जे केस जे आसात ते केस एखादे आमचे काळे किंवा ते परत परत येवपा खातीर सुद्दां तो केशू जो आसा पळय न्ही तो खूब महत्वाचो आसा. हेवूय म्हाका सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा. परंतु आमी एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय, आमी जशें आज आदरणीय मॅडमीन म्हणिल्लें आसा किंवा आमच्या आदरणीय मित्रान म्हणिल्लें आसा, केशू जे प्रोडक्शन जे आसा ते म्हाका दिसता कमी जाल्लें आसा. तेका तूं आनी हांव कांय करपाक शकना, पूण तो निसर्गाचो सुद्दां सांगात हो तितलोच महत्वाचो आसा. दी आमी चवर दी फुलतात, म्हाका दिसता चवर हे शब्द सुद्दां म्हाका दिसता आजच्या भुरग्यांच्या डिक्शनरीन भितर कांय ना, कारण आमी सगळे आज नवे भाशा नवे शब्द आमी वापरलेले आसात. आणि म्हाका दिसता चवर जेन्ना काजू जेन्ना आमी लागतले जेन्ना त्या वेळाचेरूच काजू ही बरे पैकी लागपाक शकता असो अंदाज त्या वेळाचेर आमचे फार्मर काडटाले. आमी आमच्या लोकल भाशेनूच जर आमी उलयत, म्हाका दिसता ह्या काजूंचेर किंवा काजूकार किंवा काजूचो शेतकार जो आसा पळय न्ही ताणीन खरें म्हणल्यार हे पोट जगपाचें हो एक रिसोर्स जावन आसा. एक वेळ अशे तरेची कामां नाशिल्ले, पूण हो लिव्हिंग आमचो जो प्रोडक्ट जो आसा तो खूब महत्वाचो आशिल्लो. आणि म्हाका दिसता लायव्हलीहूड हो जो शब्द जो आसा त्या काजूचेरूच आमचे जाणटेले आपलो उदरनिर्वाह करतालो. ज्या काजूंच्या दोंगराचेरूच आज बरेचशा आमच्या शेतकऱ्यांनी भुरग्यांक शिकयले, आज मोठे मोठे पदाचेर पाविल्ले आसात. पूण शोकांत इतलीच आसा की ह्याच भुरग्यांनी आज त्या काजूच्या दोंगरा कडेन फाट फिरयलेले आसात. कारणां वेगळी वेगळी आसपाक शकता, पूण खंयचें जर काम जर करतलो म्हाका दिसता लज धरपाक जावपाक जायना, कारण लजेक जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी पेजेक केन्नाच पावपाक शकना. त्या वेळाचेर आमच्या काश्टीकार जो समाज जो आशिल्लो, कारण काश्टीकार हो समाज हांवें कित्याक म्हणिल्लो आसा, दोंगराचेर कोण वताले सूट बूट घालून कोण वचनाशिल्ले आनी ताका तसो तरेचो ड्रेसअपूच करचो पडटालो, कारण जिली आसताल्यो. जिली म्हणल्यार एक आतां कितें म्हणटा ताका, आतां जिलीबी हो शब्द बीन आमकां कांय आमच्या डिक्शनरीक नासतलो, भुरग्यांक एखादें खबर नासतलो. जाल्यार जिली बिली म्हणटा पळय न्ही हो किंवा काटे कणेरां चुन्नां हे सगळे काही गोश्टी आमकां वता म्हण लागताले. म्हणूनच अटायर सुद्दां पळय आसा पळय न्ही ते तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हाका दिसता कॅशू द फेस्त जे आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ह्या सगळे अटायराच्या माध्यमांतल्यान जो प्रोडक्ट जो आसा आनी आमी काजूचो पीक जो आसा तो कसो तरेचो बहरपाक शकता हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी हें जर आमी जर करतले आनी ताका जर रिजल्ट जर मेळटलो जाल्यार हें कॅशू फेस्त जें आसा तें आमच्या जिवनान किंवा गोंया भितर एक क्रांती घडोवन हाडपाक शकता. पूण हें केन्ना जातलें? Only Dr. Divyaji Rane cannot do anything, or only my forest department or the government cannot do anything. Government can give us support. पण हे जर करतले जाल्यार एक शेतकाराने आज एक निर्णय घेवपाचो आसा की म्हज्या जमनीक आपूण काजूचे एक रोप, कारण ज्या वेळाचेर आमचे वन महोत्सव आसता जेन्ना वेळाचेर पयलो पावस पडटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आसा पळय न्ही म्हाका दिसता हजारो संख्येनी आमची झाडां वाडटात. पूण ही झाडां खंय लायतात किंवा ते घेवन वचपाक जाय म्हणून वचपाचें काय कितें होय तितलोच महत्वाचो आसा. काही जाणां कडेन जमिनूच नासना पूण काजूचो रोपो आंब्याचें हें घेवन घरा कडेन वता, पूण तेजें सुद्दां सांबाळप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हाका दिसता काजूच्या फेस्तान निमित्यान तेजी इम्पॉर्टन्स कितली आसा हें आमी प्रत्येकान जाणून घेवपाची गरज आसा. आज बरेचश्यो बेरंलँड म्हाका खूब समाधान दिसता, खूब बरें दिसता. बरेचशे जाग्याचेर आमी ज्या दरबाराचेर वता तेन्ना अशे तरेच्यो बागायती आज खूब फुलतात, हेंवूय तितलेंच समाधानकारक आसा.
पूण म्हजे सगळ्यांक एक सांगणें आहा की आमच्या गोंयचेर बरेचशे जाणांची वक्रदृश्टी आहा. कारण आमचे गोंयचे जमनीक इतलें मोल आयिल्लें आहा, म्हाका दिसता भांगराक सुद्दां इतलें मोल ना. आणि म्हणूनच ह्यो जमीन सांबाळपाची आज आमचे तुमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा. आमच्या जाणटेल्यांक आमच्या पुर्वजांक किंवा आमचे जे आजे पणजे जे आशिल्ले तांकां जर बरे भशेन जर उत्तर दितले जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी पोट जमनीक लावन आपल्याची खळगी भरपाचे सोडून हे सगळो इलोसो हो जागो वाचून दवरलेलो आसा. आणि म्हणूनच तो आमच्या गोंया भितर इतली गिरेस्तकाय आसा, निसर्ग संपदा आसा. हे जर आमकां जर सांबाळून दवरतले जाल्यार एक ज्यांचे कडेन ही जमनी किंवा हे डोंगर जे आसात त्यांच्यानी एक निर्णय घेवपाची गरज आसा. म्हजे आवय बापायन कसयल्ली जमीन हांव कोणाक विकपाना. पूण बरेचशे जाण आज म्हाका कितें तरी मेळटलें ह्या निमित्यान आपूण सगळें कितें सोंपयता आनी म्हाका दिसता ती झाडां पाल्याची ते दोंगर सोडून आज कॉन्क्रिटाचे दोंगर उबे जाता आसतना आमी पळयतात. पूण हे जावपाक जायना. आनी म्हाका दिसता हो संदेश ह्या कॅशू फेस्ताच्या निमित्यान आज प्रत्येक गोंयकाराक ज्यांचे कडेन जमीन आसा त्यांचे कडेन पावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सरकार हे नेतान आनी म्हाकाय दिसता काजू विशयी काडून हांव काजूच्या दोंगरा वयल्यानूच वयर सरलो जाल्यार तो एक काजूचो गर जावन आसा, ती सुपारी जावन आसा आणि म्हणूनच त्यो काजू फळी जावन आसा. आणि त्याच पुस्तकाचेर आधाराचेर इंजिनियरूय जालो आणि म्हाका दिसता त्या पुस्तकां वाचली म्हणून म्हाका दिसता घडये आमदारूय जाल्लो आहा. पूण आमी ज्या कामांतल्यान आमी मुखार आयिल्ले आहा म्हाका दिसता तें विसरपाक केन्नाच जायना. आनी म्हाका दिसता हो कॅशू फेस्त ह्या काजूकारांचो बरे शेतकऱ्यांचो सन्मान जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण नेक्स्ट इयर आय थिंक डॉक्टर दिव्या राणे यू हॅव टू टेक द लीड in felicitating all these cashew nuts and you have to give a hands up pucks to them. Then only it is possible us to ही काजू बिजू रोवन तातूंत आमकां कितें मेळटा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आहा. काजूक दर जर आमी पळयली पीनट्स जेका आमी घेतात की आमचे कडल्यान काजू म्हाका दिसता 120-150 रुपयांनी आमी खरेदी करतात. पूण आफ्टर फायनल प्रोडक्ट प्रोसेस केल्या नंतर तो म्हाका दिसता 1,500 रुपये पर किलोन आमी तो विकता. म्हणजेच ताजे कितले पटीन आमी ताजे जनरेट करता तातूंत भितर एम्प्लॉयमेंटूच आमकां जनरेट जाता. कारण आदरणीय मॅडमीन आमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांक तो रोजगारूय प्राप्त जातलो. आज काजूच्या नटा खातीर केन्नाच मरण नासतलें. कारण म्हाका दिसता गोंयांत तरी जशी आमी हांव म्हणजे कोण म्हणजे ते इंटरव्यू घेतालो ताका सदांच सांगतालो भायली एखादी ब्रँडी किंवा भायली एखादी विस्की ज्या वेळाचेर म्हणटात तेन्ना आमचें तोंड सामकें बरें हांसत येता. पूण आमचे उर्राक आनी आमचे कॅज्यू नट जर भायल्या लोकांनी जर पिले जाल्यार म्हाका दिसता तो ब्रँड जावपाक शकता. आमी 12 वर्सांची आड रे विस्की, 18 वर्सांची आड रे म्हाकाय तें पयलू कांय खबर नाशिल्लें. पूण ज्या वेळाचेर खंय खंय बसपाक लागलो पळय न्ही त्या वेळाचेर 18 वर्सां आनी 12 वर्सां कितें म्हणटात ह्या वेळाचेर जेन्ना विचार करपाक लागलो तेन्ना ती ओल्ड 12 years ओल्ड हें कोणीन शिकयलें सांगपाचो मुद्दो म्हाजो कितें आसा हे त्याच काजूचो जो उर्राक आनी जो केशू काडटालो पळय न्ही काजू फेणी काडटालो पळय तेंच्या मनान तेदे वेळाचेर आशिल्लें जितली ओल्ड काजू आसा तितले गोल्ड आहा. जितली ओल्ड काजू आसा तितले गोल्ड आसा. आनी ही गांवगिऱ्या लोकांक हो शब्द नवो न्ही. म्हाका दिसता पुर्वजांक आमी सलाम करपाक जाय. इतले ते आमचे सगळ्या खातीर दिवन गेल्ले आसात, दवरून गेल्ले आसात. तेजे फक्त सांबाळपाची जबाबदारी आज आमची जावन आसा. आनी म्हणूनच हात जोडून आनी पत्रकार एक पाकिट घेऊन आमचे डोमेस्टिक टुरिस्ट वरता आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट घेऊन वतात. म्हाका दिसता प्रत्येक ती ब्रँडी आसूं
अशें पोटूय भरतले हेवूय आमी तितून भितर लक्ष दवरपाची गरज आसा. तुम्ही म्हणटले कितें तूं कितले खाता येस आय एम हॅव्हिंग नियरली 5 नट्स इन अ डे कारण म्हाजो एक वेगळो डायट आहा म्हणून हांव तेतून काजूचो नट जो आसा म्हणजे त्या आनी लिमिटेड नॉट मोर दॅन 5 to 6 कॅज्यूज हो सुद्दां तितून आसा आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करता आसतना आमी इतलेंच खबर आसपाक जाय काजूचें प्रोडक्शन कशें वाडटलें काजूकारांक आमी कशें प्रोत्साहन दितले तांकां आमी कशें मोटिवेट करतले आनी त्याच प्रमाणे कसलोच कांय त्रास न करता आसतना म्हाका दिसता आज प्रत्येकान तांकां सपोर्ट करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सर देर आर सो मेनी लँड and the tenant, the cultivators are taking care of the forest land. And as per the Tribal Forest Act, I think you had given them a sizable area for cultivation. But many of the forest guard or the RFOs are little bit harassing to all these people. You should take them. I think I had taken a meeting when I was heading a tribal welfare ministry. But there should not be any problem to all these tenants and the cultivator. We have to give a very free hand to all these people. Then only it is possible us to give the best crop and get best production in the entire span of that season. आणि म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो आजचो हो काजूचे फेस्त तुम्ही गोस्तान मनयचें आनी इल्लेशें कुट्ट करून कारण कुट्ट करून हांवें कित्याक म्हणलें कारण आमच्यो आवयो आमच्यो जेन्ना पणजे आशिल्ल्यो पळय न्ही त्या वेळाचेर पोटाक दुखलें रे दुखलें दोतोर भितर कोण ना दोतोर आमची आवय आनी आजी आशिल्ली एक काजूची गुड्डी घेवन येताली ती हें म्हणजे भुरगो सामको सकाळी उठ्ठालो कितलोय ताप येवं कितलोय पोटान दुखोवं एकाय तरेचें तेवूय वखद आहा थोडे फार्सी कोलो आसा कारण आमी ते मातयेंतल्यान जन्म घाल्लो मनीस आहा आनी म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो केन्नाय इल्लें घेयात पोट बरें उरतलें आनी साफ सफाई जातली कारण आल्कोहोल बीन पिवून तें कांय करता लिवर खराब जातलें पूण हें जें कितें आहा पळय न्ही तें मेडिसिनल जावन आसा तातूंत भितर तो काजूकार जो उर्राक काडटा किंवा तो काजूचो रस काडटा ताकाय थोडोसो आदार जातलो इतलेंच सांगता आनी परत एकदां म्हाका आफयलो मान दिलो सन्मान दिलो त्या बद्दल हांव मॅडम दिव्याबाई राणी हेंचे खूब मना पासून आभार व्यक्त करता ज्या तरेन शी इज नॉट ओनली डुईंग द गुड वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट बीइंग एज एन MLA she has taken keen interest in the education in the readings खास करून आमचें कम्युनिकेशन आसता कारण जितलें वाचन आसतलें तितलेंच मनीस हो खूब सदृढ जावपाक शकता आनी म्हणून जितलें मस्तक जेन्ना सुदारतलें पळय न्ही तें कोणा फुडें नतमस्तक जावपाना ही तेवूय काम करता हांव मागता सगळ्यां लागीं की आजचो हो जो काजूचो फेस्त जो आसा तो फक्त शहरी भागान पुरतो न उरता आसतना ग्रामीण भागांतल्या त्या म्हाज्या शेतकाऱ्या कडेन त्या काजूकारा कडेन तांकां फायदो जावपाची गरज आसा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काही गोश्टी उपाय किंवा आमी योजना राबोवपाची गरज आसा आनी ते राबयतले अशी आस्त बाळगिता आनी परत एकदां हांव 2 शब्द सोंपयत आसतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भोवमानेस्त गोविंदबाब गावडे हांच्या भाशणा उपरांत खरे तर उलोवपाचें अशें कांय उरत ना फावता तो फक्त भव्य असो ताळ्यांचो गडगडाट जोरदार ताळयो आयचे मुखेल सोयरे भोवमाने श्री गोविंदबाब गावडे हांचे खातीर खूब सुंदर विचार उत्स्फूर्त अशे विचार खूब बऱ्यो सुचोवण्यो आनीक चडांत चड बरें करपा खातीर आनी एडिशनल खुबशे पॉयंट्स सरान सांगले देव बरें करूं चडांत चड गोवा फुडें सरतना हांव MD श्री नंदकुमार परब हांचे लागीं मागता यादस्तीक भेटवण जो मेरेन चालू आसा तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट सांगता आज फाल्यां आनी परवा अशे 3 दीस हो काजू महोत्सव चालू आसतलो सकाळी कला अकादमीन लेक्चर्स आसतली वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी सांजचे ह्या स्टेजीर तशेंच फुडें जी सनडाउनर्स म्हणून स्टेज घाल्या थंय बी तुमकां खूब सुंदर अशे लोकल तशेंच नॅशनल लेवल आर्टिस्टांचे कार्यक्रम पळोवपाक मेळटले सगळ्यांनी जरूर आनी मुजरत हाजिरी दिवची
ह्या तीनय दिसां खातीर आनी हो फेस्टिवल उपाट असो यशस्वी करचो अशें आयोजकांच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक तुमचे लागीं मागतां. कार्यावळीच्या निमण्या पावंड्यार हांव मागतां जनरल मॅनेजर GFDCL श्री अमर हेबळेकर हांचे लागीं की तांणी सगळ्यांचे उपकार मानचे. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. As you all know, the organization of a festival of this magnitude is generally the result of close cooperation among several institutions and individuals. This event is a collaborative effort, a joint venture, mainly of three institutions. They are the Government of Goa. We are highly appreciative of the leadership, encouragement, and extensive support provided by the Government of Goa for making the small effort of last year of Cashew Festival to a state event this year. On behalf of GFDC, I extend our heartfelt gratitude to our Honorable Minister of Art and Culture, Sri Govind Gowde, and to Dr. Ganesh Gaonkar, Chairman of GTDC, and to Honorable MLA Daji Sarkar for gracing us with their presence on this Cashew Festival Season 2. Your support and encouragement have been invaluable in making this event a resounding success. I also express my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and our Honorable Minister of Forests, Sri Vishwajit Rane, and Honorable Mayor, Sri Rohit Monserrat, for their unwavering support in conceptualizing and executing this event. Thanks also to the Principal Chief Conservator of Forests, Sri Kamal Datta, and Chief Wildlife Warden, Sri Umakantji, and Sri Praveen Kumar Raghav, Chief Conservator of Forests, for their constant support and guidance for the organization of this event. Thanks to the Director of Agriculture, Sri Neville Afonso. He has been our constant supporter and real performance of his responsibilities, and to his team of officers, Sri Kishore Bhave, Sri Srikant Mone, Sri Kashinath Naik, and to all zonal agricultural officers and agricultural officers of the state. To the Director of Industries and to Sri Omkar Asolkar, to the Department of Excise and other government departments for assisting us in playing a pivotal role in ensuring this program as a success. The second partner of this festival are the various stakeholders, the farmers, the distillers, the retailers, and the culinary artists who give shape, create, and present the cashew as a piece of art. I have no words strong enough to express my gratitude to Sri Gurudat Bhakta, to Sri Rohit Jhate, Siddharth Jhate, to Professor Abdul Razak of Entrepreneurship Development Institute of India, Vaibhav Savekar, Vindesh Shirodkar, Yash Savardekar, Raj Divkar, Kerlil Gomes, Anand Shirodkar, Dr. Sneha Bhagwat, Dr. Jyoti Sardesai, Prahlad Suktankar, Prachet Sancheti, Aparna Bhatia. They have all been with us from day one in planning and structuring this event to bring it to fruition. The technical sessions served as a platform for knowledge exchange, innovation, and collaboration, bringing together experts, practitioners, and enthusiasts from various fields. Under the able guidance of Director of Industries, the session provided invaluable insights, practical solutions, and thought-provoking discussions that have enriched our understanding and inspired new avenues of exploration. Special thanks to Dr. Venkatesh Hubali, Directorate of Cashew Nut and Cocoa Development, Cochin, and to Sri M.G. Nayak, Principal Scientist of ICR Puttur, Sri Dada Saheb Desai, for their presence here. They have brought to our knowledge the technologies in cashew and client needs with special reference to Goa. Special mention of thanks to Dr. Pradeep Sarmukadam, Anura Bale, Varsha Naik, Bikram Kumar Sethi, Rajendra Jadhav. The third partner is the Goa Forest Development Corporation, my own institution. It is said that self-praise is no recommendation. However, I must say that the incredible leadership, advice, and the freedom in decision-making provided by our chairperson,
and Honorable MLA Dr. Devia Rane has been indispensable for this program. We are grateful for your dedication to fostering growth and prosperity of our organization and for the cashew community. Your presence here today has added prestige to our festival, and we are honored to have had the opportunity to showcase the rich heritage and potential of the cashew industry under your esteemed patronage. Special mention of thanks to Errol, Aditi, Komal, and their entire team for their tireless effort day and night in shaping up this festival. In addition to these three institutions, we acknowledge with gratitude the support provided by Rohit Makhija, Shakuntala Pinto, and to the police department for the seamless flow of traffic. Thanks to the media influencers, bloggers, and members of the print and visual media for giving wide publicity to this festival. Our sincerest thanks to all the delegates for the technical sessions who are the raison d'etre of this event. Your participation in the technical sessions and then in this festival today has been a unique opportunity to learn from the country's best experts in the field of cashew farming and industry. I realize that I have missed a few other institutions and individuals who have been supporting us. I wish to be forgiven for not specifically expressing our gratitude. We look forward to your continued participation and support in the future as well, in this festival as well as in the promotion of cashew industry and cashew plantations as well. Thank you. देव बरें करूं सर. सगळ्या मानेस्तांक मागता की तुमी सकल वचून बसचे फुडल्या रंगारंग कार्यावळीचो आस्वाद घेवचे खातीर. आणि सगळ्यांच्या वतीन मना काळजा सावन स्वागत करता आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे. येवकार सर.